विजन क्लियर आहा आणि माझ्या विजनाचेर आयज दुसरे पार्टी सुद्धा जागे जाल्लेले आहा। जेन्ना हांवें सांगला मेन प्रायोरिटी जी आहा जे हॉस्पिटल प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय तेन्नाच आयज बीजेपी जावं काँग्रेस जावं आपल्या मॅनिफेस्टोन तेंच्यांनी हॉस्पिटल हाडलेले आहा। खरेंच म्हाका एक गर्वाची गोष्ट दिसता की जेन्ना हांवें मुद्दो काडलो तेन्ना हेंचे दोळे उगाडले, पूण तरी पूण हांव म्हणटा ते आजून फाटी आहा। तेंची विचार तेंचे जे चिंतप आहा ते आजून फाटी आहा। कित्याक तेंच्यांनी ते आतां लोकांक सांगता आमी हॉस्पिटल बांदतले, पूण खंय बांदतले, कितें बांदतले, कशें बांदतले, खंय प्लेस आहा हें तांकां कांय खबर ना। सो जेन्ना हांवें लोकांक सांगलां की बाबा हांव प्रायोरिटीचेर हॉस्पिटल जाय, हेल्थ सेंटर जाय, तेन्ना जे उलोवच्या पयलीं हांवें फूल प्लॅन केल्लो आहा। सो ताका लागून जेन्ना मॅनिफेस्टो सुद्दां म्हाजो आहा तेजेर हांवें क्लियरली मेन्शन केल्लेलें आहा की बाबा खंय हांवें ऑलरेडी दाखयला जी डेड एक जागा आमची ऑलमोस्ट एक डेड गव्हर्मेंट लँड आहा थंय आमकां प्रायोरिटीचेर हेल्थ सेंटर हाडपाक मेळटा। तसोच आमचे ग्रावंड जे कंडिशनार ना तांकां आमकां कंडिशन्स करूंक मेळटा। तसोच बायणा बीच सगळे म्हणटात गोवा आमचो ट्युरिस्ट प्लेस। सो ट्युरिस्ट प्लेस आसता काय आसल्या शिवाय आसले तरी पूण न्हू आमचे जे बायणाचे फिशरमॅन्स आहा तेंचे सुद्दां आमकां कॅर घेवपाक जाय। सो जेन्ना तूं बायणा बीच ब्युटिफिकेशन करता त्याच जाग्यार जेंची आमचे एक 500-600 फिशरमॅन आहा तेंचे पोटाचे आमी चिंतपाक जाय। सो ते सुद्दां तांकां सेपरेट एक बरी जेटी येवन प्लस बायणा ब्युटिफिकेशन हें सगळें जेन्ना तूं कितें करता बरें 10 जाणांचें पोट मारून 5 जाणांचें पोट भरपाचें काम करप ना। सो हे सगळे प्रायोरिटी म्हाका जाय। मेन 3 मुद्दे टॉप प्रायोरिटीचेर आसतले ते हॉस्पिटल, CCTV कॅमेरा आनी वायफाय हे सगळे टॉप प्रायोरिटीचेर आसतले। आमचे भुरगे खंयच फाटीं उरपाक जायना आनी हे म्हाजे आतां मुद्दे आयकले उपरांत तेंचे मॅनिफेस्टो चेंजूय जावपाक शकता, पूण ते कशें करतले ते तेंचे कडेन आयडिया आसपाना। बेश्टे लोकांक जे मैं 15 लाख लावूंगा, मैं 20 लाख लावूंगा जे ठोव दिवन जे गव्हर्मेंट चेंज जालो तशें हे सुद्दां आमदार आतां तेच करतात। आमी तुमकां हे करतले ते करतले, पूण तेंचे कडेन प्लॅन ना।